सध्या गावागावांनी दिवजोत्सवाची लगबग सुरू झाल्या। दिवजोत्सव म्हणटकीच दिवजां आयलीच। एका तेंपार दर एका सवाशिणीच्या हातात मातयेचे दिवज पेट्टना दिसताले, मात काळाप्रमाण ही दिवजां आतां कमी जायत चल्ल्या। फाटल्या कांय वर्सांच्यान तर बाजारात पितळ ह्या धातूपासून तयार केल्ल्या दिवजांक मागणी वाडल्या। वेगवेगळ्या डिझायनची पितळीची सोबीत दिवजां आतां सवाशीण बायलांक आकर्षित करता। पितळी दिवजांकडे येता जाता हेजें कारण अशें आसा की मातयेची दिवजां पयलीं पासून पारंपारीक आसात, पण ती फुट्टात। पांय लागलो किंवा हातांतल्यान पडलें फुट्टात। भंग पावल्या नंतर तें परत दिवज वापरूंक मेळना, नवे हाडचे पडटा आनी अंत्या टायमार नवे हाडूंक मेळना। पितळीची दिवजां कशीं आसात, एकदां घेतल्या नंतर कायमची उरतात ते। आनी दुसरें म्हणजे पितळेच्या दिवजांनी निरनिळे डिझायन येतात, त्या डिझायनाक लागून लोकांक पितळेची दिवजां जाय पडटात, एट्रॅक्शन जाता आनी डिझायनाक लागून। आनी तशेंच ती सेफ आसात। पयलीं वातीची दिवजां येतालीं, आतां ती मदल्या वातीची दिवजां येतात, ती तेल भितून सेव जाता आनी भायर वाती ज्यो असतात तेल भायर वाती वयल्यान तेल भायर वता आनी त्यामुळे तेलाची वेस्टेज जाता आनी परत ती लोकांक दुसऱ्या बायलांक फेरे मारता आसतना लागूंक शकता। अशा पद्दतीन पितळेची दिवजां आतां नवीन नवीन पद्दतीन काडलेली आसात आनी ती आतां बाजाराक तीच खपतात। मातयेची जी पारंपारीक आसात, जांकां पेटोवंकूच जाय मातयेची, ती पेटयतात, पण तांकां ती मातशें सांबाळची पडटात। आनी सद्या आतां पितळेच्या दिवजांक डिमांड खूब आसा। आतां दिवजांचो सिजन चालू जाल्लो आसा, जंय थंय सगळ्यो जात्रा चालू आसात आनी दिवजां जायच पडटा। जे दिवज जे आसा तांकां फेरे मारपाक पयलीं कितें जड दिवजां येतालीं पितळची, आतां मातशी वजनान कमी जाय तांकां, त्यामुळे आतां त्या प्रमाणे जशी लोकांची सोय आसा त्या प्रमाणे आमी दिवजां तयार केल्लीं आसात। आनी चडूय ल्हव उपयोग नात। सादारण अशी कशें आसा, चड ल्हव जर आसा जाल्यार ती मागीर तापतात आनी भगभगतात, हाताक मातशी चटक्यो बसूंक शकतात। त्यामुळे आमी आतां जशी लोकांक जायी त्या प्रमाणे दिवजां हाडटात, ती दिवजां लोक आतां व्हरतात। मातयेच्या दिवजांक मागणी कमी जाल्ली आसली तरी दिवजोत्सवाच्या दिसांनी दिवचलच्या बाजारात मातयेची दिवजां विकपाक येतात, मात तांचें प्रमाण सामकें कमी जालां। दिवचल तालुक्यांतल्या कांय थारावीक गांवांनी मातयेची दिवजां पेटोवपाची परंपरा आशिल्ल्यान मातयेची दिवजां तग धरून आसात। पितळची वापरतात न्हू, आता कोणी तुपान व्हरता आता, पण थोडे म्हाका दिसता देवळांनी मातयेची आता हे आयस मारता म्हणजे आदल्या सारक्यांका आतां डिमांड ना। आधी खूप कपात न्हू, आता तशी कपाना, अशी तुपान कोणी व्हरता। म्हणजे आतां ही पितूळची येयली ताका लागून चडश्यो नव्यो व्हंकल्यो आहात त्यो पितूळचे वापरतो न्हू आता। पण मातयेचे दिवज हरशी बरे न्हू, सारखे थंड पेटना, मातये सारखे थंड पेटता आनी मातयेचे खरे दिवज म्हणजे मातयेचे सारखे। म्हणजे आदल्या सारकें आतां बाजारांत तशें आतां सादारण मातयेचे दिवज एक कशें आसा, रेट कितें आहा? 300 रुपयांनी दिता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।